बाबा भयणीनो, आयचो विशय जेजूच्या पावलांनी चलून भाग्योन फ्रांसीस शावेरा भाशेन भेटे वरवीं मिस्सांव फाडुया. हाचेर आज आमी नियाळ करतना आमी एकामेकाची भेट करूंक आनी हे आमचे भेटे वरवीं एकामेकाचो मोग, एकामेकाचें बरेपण अनुभवून जेजूचें मिस्सांव फुडें व्हरूंक आमकां आपयता. एका राजाची ही खबर. आपले पोरजेचो खूब मोग करतालो आनी आपली पोरजां सदांच खुशाल आसूंक आपले पॅलेसींतलो भायर सरून आपलें रूप बदलून हे आपले पोरजेक भेट करतालो आनी भेटे वरवीं तांच्या सांगाता रावतालो, तांचे बरोबर मिसळ जातालो आनी तांच्यो गरजो आनी तांचे प्रस्न ओळखून घेतालो. एक पावट हो राजा एका कोयद्याचें रूप घेवन बोणकोणेंत कोयड्यांक भेट करूंक वेता आनी कोयदी कसो हे बोणकोणींतल्या कोयद्यां सांगाता, जियेता, रावता, तांचे बरोबर जेवता, खाता, तांचे बरोबर वावर करता. आनी हे भेटे वरवीं हे सगळे कोयदी ह्या कोयद्याच्या मोगान पडटा. आनी कांय दीस ह्या कोयद्या सांगाता सारल्या उपरांत परत आपले पॅलेसींत तो वचूंक भायर सरतना ह्या कोयद्यांक आपूण एक कोयदी न्हय पूण तुमचो राजा म्हूण तो सांगता. आनी सगळे कोयदी अजाप जाता आनी कोयदी ह्या राजाक म्हणटा, राजा सायबा, तूं राजा जावनूय आमचे सारको कोयदी जावन आमचे भेटेक आयलो, आमचे मदें रावलो, आमचे मदें जियेलो, आमच्या सांगाता वावर केलो. हाका लागून आमी तुजे उपकारी. तुजे भेटे वरवीं तुवें आमकां गिरेस्त केल्यात. तुज्या जिवितांत घडये तुवें जायत्यांक व्हडली व्हडली दानां दिल्या आसतलीं, पूण हे भेटे वरवीं तुवें आमकां तुजेंच दान दिलें. आनी मागीर हे कोयदी ह्या राजाक म्हणटा, राजा, तुजे लागीं एकूच आमी मागता, परत कोयदी कसो न्हय पूण राजा कसो आमकां भेट दिवंक ये आनीक तुजो मोग आनी तुजी इश्टागत आमकां दी. बाबा भयणीनो, ह्या राजाचे भेटे वरवीं हो राजा ह्या कोयद्याचे प्रस्न आनी गरजो ओळखून घेता. आनी दुसरे वाटेन एक कोयदी ह्या राजाचो मोग अनुभवता, ताचें बरेपण अनुभवता. भाव भयणो, आमी आमचे भेटे वरवीं आनीक एकामेकाच्या सांगाता जिवन हे भेटे वरवीं आमच्यान कितलें बरेपण अनुभवूंक जाता तें आयची वाचपां आमचे मुखार दवरता. आयचें पयलें वाचप इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांगासर इसायास प्रवादी भाकीत करता आनी म्हणटा, जाका देव भेटता, जो देवाक भेटता ताचें सगळें जायतें बरेपण अनुभवूंक मेवता. आनी तो म्हणटा, आनी सुफळ गांव एक झाडांचो मळो जावंक पावता. त्या दिसा भेरी मनशां पुस्तकांतलीं उतरां आयकतलीं आनी सावळेंतलीं आनी काळोखांतलीं भायर सरून कुड्डी मनशां पळोवंक लागतलीं. हें सगळें बरेपण देवाचे भेटे वरवीं ही पोरजां अनुभवूंक पावतलीं म्हूण इसायास प्रवादी ह्या पयल्या वाचपान आमकां सांगता. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजूची
आनी दोगां कुड्ड्याची 2 जाग्यार भेट जाता. पयली भेट रस्त्यार. हे दोगूय कुड्डे रस्त्यार जेजूक भेट्टा म्हणटा, दाविदाचे पुता आमची काकूट कर. आनी परत ते जेजू घरांत आसा ते पडोवन जेजूचे भेटेक थंयसर वता आनी परत जेजू लागीं आपल्याक बरें कर म्हूण मागता. आनी हे भेटे वरवीं हे दोगूय कुड्ड्यांक जेजू बरें करता. बाबा भुरनो, जेजूच्या आख्ख्या जिवितान जेजून तरेतरेच्या मनशांक भेट केली आनी बरेंपण हाडलें. जेजू देव आनी देवाचो पूत जावनूय आमचे सारको मनीस जावन ह्या संवसारांत आमच्या मनशाचे भेटेक तो आयलो. आमचे मदें जियेलो आनी आमचे पासत खुर्सान मरून आमकां ताणें सोडयली. जेजूच्या फाटल्यान कितलोच लोक ताचें उतर आयकूंक आपले पिडेंतली बोरी जावंक येतालो. ह्या सगळ्या जेजू ह्या लोकांक जेजू भेटता आनी भेटे वरवीं तांकां देवाचें उतर परगडटा. तांच्या जेवण तांचे पोटाची भूक मारता आनी तांकां पिडेंतली बोरी करता. दर्या देगेर जेजू खारव्यांक भेटूंक वेता आनी तांकां आपले सीस करता. झाकेवाच्या घरांत जेजू वचून ताचें थारोवण करता. बांयच्या कांठार सामर्थ्यान ओस्तोरेक जेजू भेटता आनी तिका जिविताचें उदक दिता. प्रोद्वार ओस्तोरेक भेटता आनी तिका नवें जिवीत बासायता. लाजार मार्ता मारिया हांकां भेट करता, तांकां आपलो मोग वांटा. लाजार मोरता तेन्ना ताका जिवंत करता. आनी जिवंत जावनूय जेजू दारां बंद करून आसले सिसांक भेटता, तांकां आपली शांती दिता. एमावसाचे वाटेर दोग सीस दुखेस कशे वेताले तांकांय भेटता आनी ताका आपूण जिवंत जाला म्हूण खात्री दिता, तांकां उर्बेवंत करता. बाबूर भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या परबेक आमी ह्या दिसांनी नोवेनांनी आसा. भाग्योन फ्रांसीस शावेर व्हड मनीस जावंक सोदतालो. इनास दे लॉयल ताका भेटता आनी ताका जेजूचो फाटलावदार करता. आनी उपरांत भाग्योन फ्रांसीस शावेर आपले भोंवडेक आसतना तरेतरेच्या मनशांक भेटता आनी आमच्या गोंयांत येवन गोऱ्याब्यांक भेट करता, भुरग्यांक भेट करता आनी तांकां जेजू दिता. बाबूनो, आमचो गोवडी बाप ह्या वर्साचे गोवडेक चिटीन भेटींची खबर करतना कांय भेटो आमकां गरजेच्यो त्यो दाखयता. गोवड्यांची भेट आमचे फिरगोजेन आमचे गोवडी आमचे पोरचेक भेट करता आनी हे भेटे वरवीं ह्या पोरजेच्या सुखां दुखांत वांटो घेता, तांच्या गोरजांक आखाताक पावता. फुडाऱ्यांची भेट पॅरीस कावन्सिलाचे वांगडी समुदायाचे फुडारी आपल्या समुदायांनी कुटुंबांनी भेट करून तांच्यो गरजो तांचे प्रस्न ओळखून घेता आनी तांकां फावो तो आदार सहकार दिता. हे तरेन जायत्यो भेटो आसा. हॉस्पिटलांनी, बोणकोणींत, जाणट्यांच्या घरांत आमी भेट करून तांकां आमचे मोग आमी वांटता, तांचें बरेंपण आमी करूंक फुडें सरता. हे तरेन मोगाच्या भावनो, आमच्या भेटां वरवीं आमी दुसऱ्यांक ओळखूंक पावता, दुसऱ्याच्यो गरजो प्रश्न ओळखूंक पावता, दुसऱ्यांक आदार सहकार दिवंक पावता आनी दुसरी आमचे भेटे वरवीं गिरेस्त जाता. आनी थोड्याच वेळान हो जेजू उंड्याच्या सोऱ्याच्या रुपान ह्या आल्ताराचेर आजीज जातलो, आमच्या काळजान येवन आमकां भेटतलो. ताच्याच आदारान आमी आमच्या लागीं घडटा ते भाशेन दुसऱ्यांक भेटूंक, हे भेटेंतल्यान आमी दुसऱ्यांच्यो गरजो प्रस्न ओळखून तांकां आदाराची जावंक आनी दुसरी आमचे भेटे वरवीं खुशाल जावंक मागुया.